In 2019, 2 years ago, on this very day, that is the 10th of July, आमचे आमदार जेनिफर मॉन्सरातान उडकी मारली बीजेपी, काँग्रेस सोडून बीजेपीन उडकी मारली. तेणें लोकांक पासून विचारूंक ना बाबा हांव शिफ्ट जावं फॉर डेव्हलपमेंट, लोकांक विचारला काय विचारूंक ना. अँड द हजबंड वाईफ बंटी बबली कपल, मिस्टर मॉन्सरात अँड मिसेस मॉन्सरात, तुची प्लॅनिंग टीम मास्टर माइंड शिफ्ट जावपाक. आता इफ यू सी आमचे तालिगांव कितली वर्सां ती इलेक्टेड आहा, कितें केलां तालिगांव खातीर. आमचे शेतां, नद्यो, आमचे दोंगर सगळे पिड्यार करून सोडला. हिंगा रस्ते पासून पिड्यार करून सोडला. उदकाचे प्रॉब्लेम आहा, इलेक्ट्रिसिटीचे प्रॉब्लेम आहा, कोण येना आदाराक. आनी हे जे कोवीड टायमार आशिल्ले ते आमचे तालिगांव कम्युनिटी सेंटर आहा, ते पासून दे डिडंट इवन मेक इट इंटू अ कोवीड सेंटर बट अ वॅक्सिनेशन सेंटर. बाबा वॅक्सिनेशन ते आनी खूंय करपाक जाता, बट ए कोवीड सेंटर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ड्युरींग दीस पॅन्डेमीक टायम. सेकेंड वेव जाला आतां थर्ड वेव येवपाचो आहा, काय प्लॅनिंग ना. इट वॉज अ रिक्वेस्ट बाबा हे मातशें करात म्हणून हे कोवीड सेंटर, पूण आयकूंक ना. जायते स्कूल आहा, तांकां हॉटेली आहात, एक हेल्थ सेंटर पासून बांदपाक जायना. तांकां 20 वर्सां जालीं ती हा इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हिंगाचे मॉन्सरात कसा मॉन्सरात पळय इतले व्हडले घर केला, इतलो व्हडलो वॉल केला हिंगा. हे कोणाक लोकांक तुमी त्रास करता, सादे मनशांक त्रास करता. वेदर इट इज ऑर्चेल, आयवाव, मागीर नगाली, खंय वच, ओयत्यान वच, कामराबाटान वच, हालत पळय लोकांची. पयशे दिता इलेक्शन टायमार, मागीर काय ना आवाज. वेदरचो प्रॉब्लेम ती पावना पासून, कॉल केल्यार पासून पावना. ती इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ना आमची, एक पासून कॉल येवंक ना. वेन माय फादर डायड ड्युरींग कोवीड क्रायसीस, कितले जाण मेले, ऑलमोस्ट 40 पीपल डायड इन तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. बट हिंगा पासून येवंक ना ती बाबा, एक मेसेज धाडूंक ना बाबा, हार्टफेल सिंपथी सेसल फॉर योर लॉस ऑफ योर फादर म्हणून काय धाडूंक ना. दिस इज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह. तुम्ही आता हांगासर कित्याक गेल्ले? आयज सेलिब्रेट करपाक बाबा, विश्वासघात केला म्हणून लोकांचो. शिफ्ट जावन सांगला लोकांक बाबा शिफ्ट जाता म्हणून, ते सांगून ना. तो रिमाइंड करपाक लोकांक की बाबा आमी विसरूंक ना, आम आदमी पार्टी विसरूंक ना. आमी तांकां याद करपाक आनी लोकांक पासून याद करपाक बाबा पळयात कोणें विश्वासघात केला आनी कोण हूएवर स्टॅप बिहायंड ऑन युअर बॅक दीस इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर द पावराक शिफ्ट जाला. ते कितें पावर केला आतां आमी याद ना. कितें हा तालिगांव व्हडले रस्ते, big construction in the name of development. There is no sustainable development, only destruction in the development of our beautiful village of Taligaon and our constituency. It is a very sad day today, 2 years ago, and this is today to remind people, आमचे आमदार जेनिफर मॉन्सरात एक व्हडली घातकी लोकांचो. तुम्ही आता हांगा येवन कितें केलें? We've come here, we knocked on the door, बाबा ओपन करात म्हणून, केक काडला तुमकां सेलिब्रेट करपाक, कित्याक तुमी विश्वासघात केला म्हणून. So they didn't open the door, so we went to Mr. Monsarat's office, thinga, and he donoy, Valmiki and I am with a Bunty Bubbly couple, so we are also here for the Panjim constituency, Taligaon constituency. Dila tenka, baba तुम्ही हायात, एन्जॉय करात, एन्जॉय करपाक तुम्ही शिफ्ट जाला न्हू, एन्जॉय करात. आणि लोकांक आतां 2022 याद येतली, झाडू काडा ते मेळटा, साफ करया हिंगाचे. 2017 गोंयची निवडणूक जाल्ली. ह्या निवडणुकीन गोंयकारांनी काँग्रेसीक 17 सीट दिल्ले आनी बीजेपीचो जो सरकार आशिल्लो तांकां फक्त 13 सीट दिल्ले. गोंयकारांनी बीजेपीक नाकारिल्ली. पूण चमत्कार असो जालो की काँग्रेसीचो सरकार न्ही, वयल्यान भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जालो. काँग्रेसीन जी मॅन्डेट गोंयकारांनी तांकां दिली ती काँग्रेसीन भारतीय जनता पार्टीक विकली. आनी विकूंकूच ना, ताज्या मागीर आफ्टर सेल्स सर्वीस सुद्दां दिली. एक करून आमदार विकपाक लागले. 2017 एक आमदार विकलो, 2018 2 आमदार विकले आनी 2019 आयच्याच दिसा 10 जुलय 2019 काँग्रेसीन 10 आमदार होलसेल रेटीन बीजेपीक विकले. आनी आज जो भारतीय जनता पार्टीचो इललेजिटिमेट सरकार चल्ला तो फक्त काँग्रेसीच्या आशिर्वादान चल्ला. आनी हाज्या खातीर आज गोंयभर काँग्रेसीचे मतदार आनी भारतीय जनता पार्टीचे मतदार, काँग्रेसीचे वर्कर, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ता हे सगळे दुखावल्ले आसा. ह्या आमदाराक आनी ह्या सरकाराक दिसला की लोक विसरल्या म्हणून. आता 2 वर्सां जाली न्ही, विसरले आसतले. मदीं कोवीड आयले, लोकांचो ध्यान दुसरेच कडेन आशिल्लो. पूण आमी सांगूंक सोदता हे कोणूच विसरूंक ना.
काँग्रेसीचे आमदार, काँग्रेसीचे वोटर, काँग्रेसीचे वर्कर कोणूच विसरूंक ना. सगळ्या गोंयकारांक फ्रेश याद आसा. आनी आयचो दीस जो सगळ्यांक व्हडलो विश्वासघात जालो तो आमी आज मनोवपाक आयला. हांकां याद करपाक की आमी विसरूंक ना, खंयचोच गोंयकार विसरूंक ना. कित्याक हो जो विश्वासघात जालो तो एक सादो विश्वासघात न्ही. बाबा 1-2 आमदार गेले. आमी म्हाका दिसता गोंयच्या पॉलिटिकल इतिहासान सोड, भारताच्या इतिहासान हांवें केन्नाच आयकूंक ना की काँग्रेस पार्टी जी येदी व्हडली पार्टी ती सबन पार्टीच 2/3 मोडून भारतीय जनता पार्टीन भितर गेली. हें केन्नाच आयकूंक ना आमी. 1-2 आमदार खंय घेता ते आयकल्ले, धाकट्यो रिजनल पार्टीज भारतीय जनता पार्टीन वताले ते आयकलां. पूण काँग्रेस पार्टी पयलेचदा देशाच्या इतिहासान सूट सामकी सबन पार्टीच BJPन गेली. आनी आज जी पार्टी भारतीय जनता पार्टीच्या नांवार चलता ती खरें म्हळ्यार ही एक काँग्रेस जनता पार्टी. जे भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांक आनी मतदारांक सांगिल्लें की आमी काँग्रेस मुक्त भारत करुया. आज गोंयान काँग्रेस युक्त BJP जाल्लो आसा. BJPनूच सगळे काँग्रेसीचे आमदार आनी मंत्री भरिल्ले आसा. सो आमी आज निशेध करपाक हांगा आयला आनी लोकांक याद करपाक आयले की आजूच तो दीस 10 जुलय 2 वर्सां पयलींचो, ज्या दिसा हो व्हडलो विश्वासघात जाल्लो. आनी आमी सगळ्या गोंयकारां कडल्यान आमची जी कॅम्पेन आसा लेट्स क्लीन गोवा कॅम्पेन, दॅट वी आर गोईंग ऑल ओवर गोवा. आनी लोक ही प्रतिज्ञा घेता, दे आर प्लेजिंग विथ अस की येता त्या इलेक्शनान ह्या काँग्रेस जनता पार्टीक खोंट मारून भायर उडोवपाची आनी आम आदमी पार्टीक निवडून गोंयान पयलेचदा नितळ राजकारण हाडपाचें. थँक्यू.